हांव आजी एक काणी सांगू वतस। हे काणी एक 50-100 वर्सां फुडल्या एक घरान तूं 20-30 जन पावसाळी म्हणटना रांदकाय मेळच्याक मस्त कष्ट। आमच्या घरांक मिनिमम एक 2 रांदे जाय, एक उपकरी आनी एक काळवणीक। सो आशिल रांदकायन तूं कशी सुदारसुचें म्हणून तांची येच्चन आतां पळया येच्चन कावड भितरी घराक रांदकाय पावता ऑनलायन डिलिव्हरी। पावसाळीचे तयारी वैशकंतू सुरू जाता। ते कसं म्हणारी ओडी आपोळ पप्पडू मिठा घाल आंबो वैगो पसपणच ना दोंट घेवन वच्यांची गद्देन तसल्यान हाडयांची वाटेर येतन पळयांची आंबड वेंचून येयांची वैगो जांबूळ लावे वली बदलून राख्यांची पिकल जांबूळ खायांची वैगो पावसाळी सूर जाल्ले माती दोरेर सोदयांची आळम बसल्यार हाडयांची। तशी पावसाळ्यांत मेळच तशें पत्रावर्ग त्या कसं म्हणारी तेरा पान मरवळा पान तायकिळो मेते पल्लो दुधनी पान असल पुरा मस्त पल्लो कसं पुरो करू जत म्हणून सांगू सूर केला री एक सपरेट 10 मिनिट व्हिडिओ वची करयत तितले बग रंदप आमचे कडेन करता ते। 2 वर्स फुडें आमी एक घराचे व्हिडिओ घालले। ते घर 1956 तू बांदिलेलें तांतू आमी शेणाकूड माळो पुरो दाखयलेलो आसा। शेणाकूड कसं म्हणून पळोवंक जाल्यार त्या व्हिडिओ लिंक हांव डिस्क्रिप्शनांत आनी कमेंटान दिता। ह्या व्हिडिओ नंतर त्या पळयात ती एक 50-100 वर्स फुडें ह्या शेणाकूडान तूं तांदळां मुडो मीर आनी सोण कांड्यातील नारलो आनी मस्त पुरा स्टॉक करून दवरचें आशिल्लें। आतां म्हणकेची कसन जो जाय म्हणले तक्षण ऑनलायन पुरो डिलिव्हरी ना तशी पावसाळ्यांत तूं भायर वचूंक कशें जाता म्हूण सांगून अशी पुरा स्टॉक करून दवरचें आशिल्लें। आनी रांदेकायेन तूं मग्गे दुद्दे कुवाळे गडदुद्दे असल पुरा सिलिंगाक बांदून लांबून दवरतसलें। आतां असल घरांत आमकां पळोवचें मेळना देवस्थानांत पळोवचें मेळटा। तुमगेल्या घरांत तूं आतां हे अशी लांबून दवरता जाल्यार ताजे फोटो जो व्हिडिओ आमची वसरी फेसबूक ना जाल्यार इंस्टाग्रामान तूं आमगेलो टू शेअर करात। हे आयची काणी जेल्ले नेक्स्ट तुमकां मग्गेचे 1 म्हयन्याचे काणीन तूं मेळटा। बाय बाय। आमगेले व्हिडिओज तुमकां इश्ट जात जाल्यार शेअर करात, व्हिडिओज पुरा लायक करात, सबस्क्रायब कर न्ही जाल्यार सबस्क्रायब करात।